दर्शनात भूतनाथ प्रसन्न पेडणेच्या फामाद पुनवेक तुमकां सगळ्यांक येवकार। येवकारपी सौ अमिता हरमलकार, पंच सदस्य, धारगळ पंचायत। सावड्ड्या आणि सांगेच्या सेजा गोवाच्या लिलाव खनिज मालाची येरादारी करपाक ट्रकवाल्यांनी न्हयकार दिला। माल येरादारीचो दर वाडोवचो अशी मागणी ट्रक धन्यांनी केल्या। बिरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे वांगडा सावड्ड्याच्या सेजा गोवा ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांची बसका जाल्ली। मात मुख्यमंत्र्याच्या बसकेत कांयच तोडगो येवंक नाशिल्लो। शुक्रारा सेजा गोवा ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांची परतून बसका जाली। जो मेरेन खनिज माल येरादारीचो दर वाडयनात तो मेरेन येरादारी बंद दवरपाचो निर्णय ट्रक धन्यांनी घेतला। जो मेरेन दर वाडयनात तो मेरेन मायनिंग करपाक दिवचे नात म्हूण ट्रकवाल्यांची शिटकावणी। अरेंज करून दिल्ली त्याप्रमाणे तोय आयलो थंय 11 सुमार आमची मिटींग जाली। सीएमान आपल्यालो जो बिजी शेड्यूलान काडून आमकां टायम दिलो। पयलीं आमची 10-15 मिनटां डायरेक्टरा कडेन सगळे कडेन उलोवण जाली आनी भितर सीएमा कडेन उलोवण जालें। त्या प्रमाणे जो आमचे 2-3 इशू आशिल्ले, एक तर आमचो आशिल्लो तो ग्रीन टॅक्साचो इशू आशिल्लो। तो ग्रीन टॅक्साचो जो इशू आशिल्लो तो खंय तरी 18,000 सीएमान ताका सांगलें की जो पर्यंत मायनिंग स्टार्ट जायना तो पर्यंत त्या 18,000 रुपयाचे आमचे ग्रीन टॅक्स म्हणून जो आसा 14,500 रुपया फिटनेस टॅक्स 15 वर्सां जाल्ले गाडया आनी 4,500 रुपया ग्रीन टॅक्स। सो ते मेळून 18,000 जाता। ते 18,000 खंय तरी जेलांतल्यान आमकां रिफंड जातले पयशे। आमी ते पयलीं भरपाचे आनी फूल अमावंट रिफंड जातलो। हे सामकें ठोस आश्वासन ताणें सीएमान दिल्लें आसा। ताचें नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा एक्चुअली पयलीं, पूण ताणें सांगलां ही स्कीम चालू उरतली जो पर्यंत मायनिंग स्टार्ट जायना तो पर्यंत। दुसरे आमचो इशू आशिल्लो तो हाचो बूक जे कोणें भितर दिल्या नॉन युजर म्हणून तांकां कांय लागचें ना। जेन्ना बूक भायर काडटलो तेन्नाच तांकां सगळे टॅक्स फिक्स सगळे पेएबल जातले। आतां तांकां टॅक्स फिक्स काय लागचो ना, 50 रुपीज म्हणटा ते फिटनेसाचे तेय लागचे ना। तेन्ना ही आमकां खंय तरी आमकां रिलीफ दिल्लो आसा दोन कडेन। पयलीं आमचो मुद्दो आशिल्लो तो रेटीचो आशिल्लो। तो रेटीच्या मुद्द्याक लागून आमचें डिस्कशन जालें तेन्ना सीएम म्हणपाक आपूण खंय तरी बिजी आसा, आज सगळे मोदी येवपाचो आसा, मागीर तांचें इलेक्शन आसा, दिल्ली वचपाचो आसा आपूण। तेन्ना तुमी काम पयलीं स्टार्ट करात, काम बंद दवरनाका आनी काम स्टार्ट करून आपूण म्हयनो भितर रेट करून दिता अशें आश्वासन सीएमान दिल्लें आमकां। पूण खंय तरी आमी ते लोकां कडेन मारपा लागून आज ही मिटींग घेतिल्ली कारण एज अ सेजा गोवा ट्रक ओनर असोसिएशनाचो हांव अध्यक्ष जाल्ले कारण सेजा गोवा म्हाका फोन करता की आमी बाबा काम चालू करता पूण खंय तरी हांगा तोडगो आयलो ना। कारण लोक म्हणटात की 21 म्हयन्याचें काम जें आसा तें सेजा गोवा कडेन आसा, तेन्ना 1 म्हयनो जातकीर मागीर कितें करपाचें असो प्रश्न पडटा। तेन्ना खंय तरी काम लोक म्हणटा आमकां हें परवडना। इन्शुरन्स आसा तो खंय तरी 40,000 भरचो पडटा वर्साक, टॅक्स भरचो पडटा, मागीर बाकीचे अदर टॅक्सीस आसा, मागीर ड्रायव्हर हें तो धरून म्हयन्याक ते कशेंच आमचें वर्कआवट जायना। तेन्ना हांगा लोक म्हणटात की जो पर्यंत रेट जायना तो पर्यंत आमी खंय ना खंय काम चालू करचें ना। हे सगळ्यांनी एकजुटीन सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा। काल सीएमा कडेन एक मिटींग जाल्ली रेटी विशयी, पूण तो कांय तोडगो जालो ना म्हणून आयज ही परत मिटींग आमी आपयल्ली आनी हे मिटींगेक आज परत डिसिजन घेतला की जो पर्यंत आमकां रेट मेळची ना तो पर्यंत खंयचोय ट्रक ओनर ह्या मायनिंगेचेर आपलो ट्रक घेवन वयचो ना आनी तो पर्यंत आमी हे मायनिंग चालू करपाक दिवचे ना। कारण आयज आमच्या ट्रक ओनरांची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा। हे टॅक्स म्हण आनी जे 50 रुपया म्हण हे जे सरकारान आमचेर हे एक्स्ट्रा बर्डन घातला तेजेर लोकांचो आतां खंयच्यान पयशे भरपाचे, रीण काडून भरपाचे काय खंयच्यान भरपाची परिस्थिती येयल्या। आनी तरी आसतना हे परत आमकां एक रेट दिवपाक हे फाटीं फुडें करता। जो पर्यंत आमकां रेट ही मेळना तो पर्यंत आमी कशेंच ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक दिवपाना सावथ गोवान। आनी जी सावथ गोवा कमिटी आसा तेणी हेजेर स्टँड घेवपाक जाय। जर तर तुमच्यांनी ही आमची मागणी मान्य करपाक जायना जाल्यार तुम्ही फाल्यां रिजायन दिया, आमी दुसरी कमिटी अपॉइंट करता। तुमची जर आमकां जर फायदो ना ट्रक ओनर्सांक ह्या एसोसिएशनाचो जाल्यार आमकांय तुमचो कांयच गरज ना। आमी दुसरें एसोसिएशन करून आमी आमचे ज्यो मागण्यो आसात त्यो सरकारा कडेन मुखार व्हरतले। जो मनीस केपेबल आसा तेणे ह्या कमिटीक रावचो आनी थंय ह्यो मुखार मागणी मान करच्यो। ह्या सावथ गोवाक हे करता की तुमी हे डिसिजन 1 विका भितर तुमी कितें डिसिजन घेवचें आनी जर तर तुमच्यान जायना जाल्यार तुमी रिजायन जावचें।
शेजा गोवा ट्रक असोसिएशनाची जे ट्रक ओनर आसलेले तेणी आयज बैठक घेतली. हेजे पयलीं बी एक बैठक घेतलेली. ते बैठकीक खंय तरी सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेतला अशें तेणी सांगलेलें आनी सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन तेजे कडेन मिटींग घेवन तेणी आयज सीएमा कडेन कितें उलयलें हेजे बद्दल सांगपाक लागून ट्रक असोसिएशनाची परत एकदा मिटींग घेतली. जर सीएमान तांकां सांगलां खंय की तेंची जे रेटीचो मुद्दो आसा तो खंय तरी मुखार धुकळिल्लो आसा आनी मुखार डिस्कस करया अशें म्हणलेलें आसा. आनी जे बारीक जे टॅक्साचे या ते आसा तेंचे खंय तरी सुटाव केल्लो आसा. पूण जे शेजा गोवा ट्रक असोसिएशन आयज जे जमलेले तेंचें म्हणणें आसा की आमचो मुख्य मुद्दो जो आसलेलो तो खंय तरी रेटीचो आसलेलो आनी आमकां जो पर्यंत जी रेट आसा ती आमच्या डिमांडा प्रमाणे दिना तो पर्यंत आमी जे ट्रक आसात ते आमी थंय व्हरपाना. ह्या ऑक्शनाक जो म्हाल ओडपा आसा थंय आपले ट्रक ते व्हरपाना अशें तेणी म्हणलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर.